देवा तुवें आमचो ओरो तुका बसूंक वगूंक येता देवा तूंच आमचो शेवट चिरी तुका भेटोन दिता देवा तुवें आमचो ओरो तुका बसूंक वगूंक येता देवा तूंच आमचो शेवट चिरी तुका भेटोन दिता बाबा पुताक आत्म्याक मोडोन मोयमास आसना बाबा पुताक आत्म्याक मोडोन मोयमास आसना सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो निमाय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन ह्या आयचे मिसाचे भेटेन सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आमकां जण एकल्याक वेगवेगळे तरेची देणी जाय ही सगळी देणी आमी देवा लागीं मागुया भोव करून आयच्या दिसाक मागुया आमच्या देशा पासत आमच्या देशांत डेमोक्रेसी सांबाळून उरूंक आमच्या देशांत सगलो लोक एकवटान मोगान जिवंक आमच्या देशांत सगळे तरेचें वायट आसा तें पयस जावं आमी हे आयचे मिसाचे भेटेन कितें भाशेन देवा लागीं मागुया आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया आमच्या घोराब्यान जीं कोण बरीं नात भोव करून दुयेंत आसात हॉस्पिटलांनी आसात तांचेय पासत खेरीत भाशेन मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं हांवें सोम्याक पळयला असो मारयेन आपल्या बरोबरच्या शिसां सवे वचून देवदूतांक सांग आपल्या बरोबरच्या शिसांक वचून सांगात्यांक तिणें सांगलें जिवितान आमी जायते फावटी जेसूक अणभवता आनी हो अणभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक जायते फावटी फाटीं उरता हेचे दिसा आमकां करपा मागुया दोन दिसाक आमच्या जिवितांत जे आमची घरची आमच्या सांगाताक जियेतात आमची शेजार सामारी जियेतात तांकां आमी अदीक आनी अदीक जेसू दिवंक पावरूंक आमकां कुतकुतीत करपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बूड अपराध हे पासत बागेन सदांचांक वर मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात पूण प्रार्थना सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर मोहिमा देवा ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सर पदवीदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकांता मोहिमा देवा ओ स्वर्गी आनी शांती सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काटा आमची
काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवा ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. महिमा देवा और स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, हे पास परबींत आमचे अस्कोतायेक तुवें आमकां गोठायेचे ओको दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटून तुजी कुशाल बरी स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सर्गीच्या देण्यांनी अदीक बोर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तो स्वर्गा सपनायेन भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राचून चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सुमयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिषेक्त केलो म्हूण इस्रायेलाचें आख्खें घराणें तीरपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकून तांकां व्हड कोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदूतांक तांणी म्हणलें, भावानो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बोदलात आनी तुमच्या पातकाचें बोगसणें जोडूंक जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान भासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पोर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायतें हेर सांगून ताणें आपली गवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिडेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मांडून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जोम्यान भितर सरलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विश्वासीपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास दवरतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या.
तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दानो दितलो. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर दिवं तुजी प्रिती. जबाब: संवसार उपोट भरला. उद्गार: सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. Sława pormone Jesu Chrystacie शुभ वर्तमा. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना उडो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. आनी तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हळें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हळें, मारिये. तिणें वळून ताका म्हळें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सोशी चडूंक ना, पूण म्हज्या बाबाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापान तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवान तुमच्या देवाशी हांव चडोन वेतां. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मारी मागदलेन उठली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. मोगान दिल्लें आनी मोगान तिणें घेतलें. पयले सुवातेर मारी मागदलेनाक जेजून जायतीं तिची पातकां आसलीं आनी आपूण बेश्टीच भायर आयलेली, समाजांत भायर आयलेली वस्तुरी कशी जियेताली तेन्ना सोम्याचो मोग तिणें अणभवलो आनी ह्या मोगा खातीर आपलें आख्खें जिवीत सोम्याचे सेवेन तिणें भेटयलें. अशें आसतना सोम्याच्या पुनर्जिवनपणाक न्हय, पूण ताका कुर्सार मारलो आनी ताका समाधीन घाला म्हूण खिरीत भाशेन परमळाचें तेल थंय वचून आपूण लायतेली वो थंयसर आपूण बसतली अशी ती मारी मागदलेन आनी दुसरी एक वस्तुरी गेल्ली. आनी अशें आसतना तिणें ओडू घालून फोंडांत पळयत जाल्यार समाधीन तिका दोग देवदूत मेळ्ळे आनी तिणें म्हणलें, तांणी म्हणलें, तो हांगासर ना. बाबा तें आयकून ती घाबरली, कित्याक सोम्याची कूड थंय आसूंक जाय आसली. असल्या वेळार ती रडूंक लागली आनी सोम्यान तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक तूं रावताय? आनी तो माली म्हूण समजून तिणें म्हणलें, तुवें ताका व्हेलाय जाल्यार म्हाका सांग खंय आसा तो. त्या वेळार जेजून तिका म्हणलें, मारिये.
रोखडीच तिणें म्हणलें राबोनी, कित्याक ह्या सुत्रांनी सोमी तिका पाचारतलो. जो आमचो सरवंडार, जो आमचो सोमी आमकां दिसपोटी उलो मारता. आमकां बाबार्थाचे दोळे आसूंक गरज, कित्याक आमी जायते फावटी दर दिसाक आमच्या जिवितांत जियेता आसतना देव घडयेक दुसऱ्या वरवीं आमचे लागीं उलयता, वो दुसऱ्या कोरन्या वरवीं घोडिता वरवीं देव आमचे लागीं ह्या संवसारांत आपले उतर पाठयता. जायते फावटी देवाचें उतर आमी आयकूंक, नियाडूंक आनी ताचेर उदीक आनी उदीक लक्ष घालूंक आमी फाटीं उरता. आयच्या दिसाक मारी मागदलेन आमकां एक देख. बाबार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेसू, तुका पळोवंक आनी भोगूंक आमकां तूं जागोय जेसू. भाव भयणू, हें गायन आमी गायता जायते फावटी. आयच्या दिसाक हें गायन आमकां लागू, कित्याक आमकां हे बाबार्थाचे दोळ्यांची गरज. दर दिसाक आमच्या जिवितांत प्रश्न उपजतात तेन्ना, दर दिसाक आमच्या जिवितांत आटे विटे येतात तेन्ना, दर दिसाक आमच्या जिवितांत दुस्मानकाय उप्रासता तेन्ना, दर दिसाक नोसाय आनी समाजांत घोडितां घडटात तेन्ना सोमी आमकां म्हणटा, तुमच्या सांगात हांव आसां, भिवू नाकात, हांव तो पुनर्जिवन जाल्लो. हो पुनर्जिवन जाल्लो जेसू आमकां सासनीक जिवीत वासयता, तें जिवंक, तें आपणावंक आनी उदीक बोडान आनी नेटान दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां कोतकोतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. बेटोनिया गीत घेऊया. C25, पेज नंबर 39. C25. मोशा बाबूने मोशेन तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देवबापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुझ्या तांगडे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकीर मुवीत सुमीच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोणबाडायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी इबाडिना जावच्याक आनी सुर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा, ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेसू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बोलाच्या वैभवान उंच सर्गीन तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवे आतां ताका सय, उंच सर्गीन तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया, तुज्या कुसारी पुनोशी बोटपणा ओरवी, तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडगोडारा आमची सोडगोड कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जातले आमां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनव जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांचे सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां शिकुशी सर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं नाका. सर्वेस्परा सर वायटान ते आमकां निवादय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे आमी बरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतें सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मडा मुलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशे परमान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासो चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुमया ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सूर पदवीधरा देवा आमच्या मोगाळ बापा पवित्र स्नानांत एक अमोडीक देणे तुवें आमकां फावो केलाय. तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो मायेमोग आमकां चाकूंक दिलोय. तर आतां आमची काळजां स्वर्गात तुजें सूख भोगूंक तयार कर. हें आमी मागता तुमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां बुधवार, फाल्यां सकाळीं पवित्र ओर आसतलें आनी आयच्या दिसा किरीत भाशेन घराचेर आशिर्वाद जातलो. हे भाशेन सेंट फ्रांसीस दे समुदाय इग्रेशा आंतोनेताच्या घरांतल्यान सुरू जातली. होली फॅमिली समुदाय कॅविन रॉड्रिगीस हाच्या घरांतल्यान आनी फादर आग्नेस समुदाय आसोय फ्रांसीस सिल्वा हाच्या घरांतल्यान सुरू जातली 4 वाजता. कोणाकूय तर आमच्या पोरसांतली भाजी जाय जाल्यार ती विक्रेक आसा म्हूण तुमकां कळोवंक लायलां.
सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जोय जोय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार जोय जोय सर्वेस्पराक. सगलीं बरोबर. सर्गींच्या बापा तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाखूंक आनी सगल्यांक वांटूंक तुजो वाव चालू दवरूंक. ह्या गवडीक वर्सांत आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोसांनी फिरगोस गवडीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तूं सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनांत ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी किरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोणे वळखून आमचे फिरगोजीच्या आनी फिरगोस गवडीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवडीक सभा पूर्ण स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खाण मारूंक पवित्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससना. आमेन. भाजी विक्रेक मुखायल्या दारांत आसतली इगोर्जेच्या मुखेल दारांत. शेवटाक गीत घेवया. K6 पेज नंबर 41. K6. Jesus,